बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो ते आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसू. मोगाळ बाबा भयणीनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आयज सा फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा खुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बरवसो आमकां फटयना. हो ह्या गवडीक वर्साचो विशय आनी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. बरवसो आमचे जिवीत सदांच अर्थाबरीत, खुशाल बरीत आनी फळां बरीत करता. सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसां वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितांत बरवसो वाडयलो. जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदां बरवशान भरलेली मनशां जातात. बरवशान जियेतली मनशां जिविताच्या आडखोडी आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाचे कृपेन आनी सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी बरवशान जियोंक, बरवशाची यात्रेकारां जावंक, निराशेन जियेतोल्यांच्या जिवितांत बरवशाचे किरण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, कसल्या भावनांनी आमी हांगासर एकठांय जाल्या हे परबेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे ते आतांच ही आमच्या बाबान आमच्या दोळ्यां मुखार ही चिंतनां मांडलेलीं आसात. ते मनान धरून बरवसो आमकां फटयना ह्या विशयाचेर आमी आख्खें वरसभर एके भाशेन नियाळ केला आनी बरवशान जिवंक, बरवशाचें किर्ण फांकोवंक आमकां जण एकल्याक आदार आमी मागता. खरीच भाशेन आयचे मीस तियात्रिस्त ही भाव भयणां भेटयतात. तांकां जण एकल्याक दोनूय देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक, भलायकेन सांबाळूंक, आडकुड्यांचेर जैत व्हरून बरवशान जिवंक तांकां आनी आमकां आदार मागून ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेवया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान जेन्ना आडखोडी आयल्यात, त्रास आयल्यात, पिडा आयला, संकश्ट आयल्या, तेन्ना आमचो बरवसोच एके भाशेन आमी इबाडला. देवाचेर पातयेवन आमी रावंक ना देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणे मागूंक फुडें सरुया. आनी सगलीं बराबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
सोमयाक काकूत कोर क्रिस्ताक काकूत कोर सोमयाक काकूत कोर पुरबेचो दीस कुशालकायेचो दीस देवाक दिन वाचुया वाखाणुया आर्गां दिवया आनी मोहिमेचें गीत आमी बराबर गावुया. तुझ्या दूर वैभव बापासून आम्ही तुका वाखाणटा. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे मागताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. कित्याक पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची गरज दोनूय देवाच्या हातान घालुया. कितें भाशेन तियात्रीस भाव भयणां खातीर आमचें मागणें उबारुया. तुका जाय पळय तें माग विस्वासान केल्लें मागणें दोनी देव आयकताच. बाबा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागोवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे तानेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावार दवरतेल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं ही आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. बसुया. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियस हिल्कायाचो पूत यादनिकी गाराण्यांतलो अनातोक शारान बेंजामीच्या प्रांतान रावलोलो ताची ही उतरां. सोरेस्पोराचें उतर म्हजे कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हटलें सोरेस्पोरा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्पोरान जाबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां
ताजेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंच तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवें हांव आसां. उलयता तो सोरेस्पोर. तेन्ना सोरेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हटलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नवें बांदूंक आनी ओपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब हे भाशेन गावून जातलो. सगळ्या संवसाराक वचा, शुभ तोमाक पुगो करा. सगळीं म्हणुया. सगळ्या संवसाराक वचा, शुभ तोमाक पुगो करा. तुका शेरोणां येता सोरेस्पोरा, म्हाका कदींच फोटू दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोदय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें थारोन कोर. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुभ तोमाक पुगो करा. सोरेस्पोरा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो खिल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकूच म्हजें खडप, म्हजो खिल्लो. देवा, म्हज्या नोश्ट्यांचेर हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुभ तोमाक पुगो करा. दोनिया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हज्या तरणे पिरायेर थान तुजेरूच म्हाका विस्वास. जल्मान थान तुजेरूच पातयोन आयल्या. आवयच्या कुसव्यान सान तूं म्हाका राखताय. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुभ तोमाक पुगो करा. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजतले. देवा, म्हज्या तरणे पिरायेर थान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजेच ओचोरयांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचा, शुभ तोमाक पुगो करा. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे तावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें बांदार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरतांव. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण चेपोन पडोनाव. आमी गोंडोलाक सांपडटांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण ओसाद पडोनाव. आमकां काला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उक्तापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन
मरोण आमचे सोवे आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सोवे जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलो. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवन केला तोच आमकांय जेजू बाराबोर पुनर्जिवन करतलो. आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सोगलें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडोत वेतली. देवाचें उतोरें. देवाची व्हड उपकार. शिव बोटोमानाक सगलीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. सुरवेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ओस्सोरी अशे भाशेन देवाचेर शीण करताली. देवा, म्हजेर तुवें हें अदृश्ट कित्याक धाडलें? म्हज्या एकल्याच पुताक तुवें कित्याक आपोवन व्हेलो? अशी ती हुमक्यांनी रडटाली. तिका शेजारी सामारी सोयरीं दायरीं पाचारूंक आयिल्लीं.
तिका बुजवण दिताली, पूण ती बुजवण घेवंकूय तशी तिची परिस्थिती नासली. असल्या वेळार सान फ्रांसीस शावियर थंय पावता आनी तेन्ना ती ओस्सोरी सान फ्रांसीस शावियराक म्हणटा, तुज्या देवाक उलो कर आनी म्हज्या पुताक जिवंत कर, अशे भाशेन ती विनंती करूंक लागली. ते वेळार सान फ्रांसीस शावियरान त्या मोड्या फुड्यान दिमी मारली. आपलो बाबात कोतकोतीत बाबात उबारून देवाक प्रार्थन केलें, देवा, तुजी कशी जाल्यार ह्या तरणाट्याची दया कर, ताका जिवंत कर. अशे तरेन बाबातान केल्ले मागणें देव हें आयकता. हो तरणाटो थंय उठून बसता, जिवंत जाता आनी सगळीं तोटाक सावन पळयतात, देवाक दिनवासतात, कित्याक देवानूच हें एक ओचोर्य घडून हाडलां, देवानूच विस्मीत घडून हाडलां अशें ती म्हणूंक पावतात. खरेपणी आमी पळयत जाल्यार जेन्ना थंय मरण आसलें तेन्ना निराशीपणान ती ओस्सोरी बुडलोली. निराशीपणान साकून कुशालकायेन ती प्रवेश करता. खरें म्हणल्यार तिचो बोरवोसोच उबून गेल्लो, पूण तिची बोरवाशाची दिवली पेट्टा. आनी हें कित्याक लागून घडटा? सान फ्रांसीस शावियरान देवाक मागणें केलें आनी अशे तरेचें हें बरेंपण थंय घडून आयलें. सान फ्रांसीस शावियर जूंय जूंय भोंवलो, थंय थंय ताणें हेंच केलें, दुसऱ्यांक बोरवोसो दिवपी तो जालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, बोरवोसो आमकां फटयना हो विशय आमी नियाळटा आनी आयची वाचपां ह्याच विशयाचेर गुंतलोलीं आसात. पयलें वाचप आमी जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमच्या कानार सादलां. जेरेमियास म्हणटा, हांव भुरगो, म्हज्या लागीं मुलोक जावचें ना. आनी देव ताका सांगता, तुज्या लागीं जातलें. आनी ताचे जिबेक हात लावून तो ताका पदवी दिता. खरें म्हणल्यार ताका घोटाय दिता, ताका दिरबोळ दिता, ताका बोरवोसो दिता. आनी हातूंतल्यान आमकां स्पश्ट जाता, आमचो देव आसा तो बोरवोसो दिवपी देव म्हूण थावें जाता. दुसऱ्या वाचपांत आमकां बागेवन पावलून कोरींतकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप आमच्या कानार सादलां. थंय आमकां कितें मेळटा? आमच्या जिवितांत कोश्ट आसात, आमच्या जिवितांत दुमाळो आसा, आमच्या जिवितांत पिडा आसा, ओ पिडापीड आसा. हें सगळें आमच्या जिवितांत आसतलेंच. पूण आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. आमकां तो बोळ दिता, आमकां तो घोटाय दिता, आमकां तो बोरवोसो दिता, अशे भाशेन थावें जाता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू 72 जाणांक पाठयता. आनी कितें करूंक पाठयता? बरी खबर दिवंक पाठयता. लांडग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण उगडास सुरात. मेंढरे म्हणल्यार कितें काय? मेंढरे म्हणल्यार खरेपणी शांतीचें प्रतीक तें, सिंबॉलीक तें. मेंढरो म्हणल्यार सवस्काय ती, मेंढरो म्हणल्यार बोरवोसो दिवपी ती, मेंढरो म्हणल्यार अशे तरेन शुभ वर्तमान परगटपी ती. लांडग्या मोदें जेजू हांकां धाडटा तेन्ना अशे तरेचें बोरवोसो दिवपाचें प्रतीक तांकां करून धाडटा. देवाच्या वाचपांनी होच संदेश आमकां मेळ्ळा. म्हळ्यार कितें? बोरवोसो आमकां फटयना, बोरवोसो आमकां अदीक अदीक आमचे जीव बोळादीक करता आनी हेंच आमकां थावें जाल्लें आसा.
सान फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारली जाल्यार ही वाचपां ताच्या जिविताक खरेपणी लागू जातात. जेरेमियस प्रवाद्या भाशेन देवान ताका विचून काडलो आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच कितें करूंक ही बरी खबर परगटूंक. ताकाय हात लायलो, ताकाय घोटाय दिली, ताकाय बळ दिलें हें देवाचें उतर परगटूंक. तशेंच आमी दुसऱ्या वाचपांतलें वाचप ताकाच तें लागू जाता. हांव तुज्या सांगाता आसतलों, हांव तुका घोटाय दितलों तुज्या आकांता वेळार. तशेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयलें जाल्यार जेजू 72 जाणांक पाठोवन धाडटा. तो खरें म्हणल्यार आमकां सगल्यांक धाडटा आनी सान फ्रांसीस शावेराकूय ताणें पाठोवन धाडलो. देसा देसांनी गांवां गांवांनी तो गेलो आनी आपलो सोडवणेचो वावर तो करीत रावलो. आनी हो सोडवणेचो वावर करता आसतना आमच्या गोंयांत तो पावलो. गोंयांत ताणें वावर केलो आनी हांवें जी घडणी सांगल्या ती तामिळनाडू सावथ इंडिया हांगा घडलोली अशी घडणी ती. पारावास समुदाय आसलो. खरें म्हणल्यार नुस्तेमारी समुदाय तो. ह्या समुदाया बरोबर तो ताणें वावर केलो. आनी कसलो वावर केलो? तांकां उखोल करपाचो वावर केलो, तांकां शिक्षण दिवपाचो वावर केलो, तांकां देवाची शिकवण दिवपाचो वावर केलो. अशे तरेन ताणें तांकां घोटाय दिवपाक, बळ दिवपाक तो वावुरलो. आनी तातूंतलीच एक घडणी जी सुरवातेक हांवें तुमकां सांगल्या तीच ती घडणी खरेपणी अशे तरेन तो तांकां दिरबळ जावपाक वावुरलो. एक बरवसो तो तांकां पावला पावलाक जावंक पावलो अशें थावेस जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ते अस्तरे भाशेन आमच्याय जिवितांत निराशीपण येता. वेगळ्या वेगळ्या कारणाक लागून आमचेर निराशीपण येवपाक शकता आनी हें आमच्या जिवितांत घडटा. पूण जेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना आमी भितरल्या भितर खुशाल जाता काय? दुसरो दुखी तेन्ना हांव सुखी अशे तरेची मानसिकता घेवन हांव जियेतां काय? जेन्ना दुसरो निराशीपणान पडटा तेन्ना निराशीपणान पडपाचें कारण हांव जाता काय? म्हळ्यार ताका निराशीपणान हांव धुकलून उडयतां काय? म्हजे वागणुकेक लागून, म्हज्या उतरांक लागून हांव ताच्या जिवितांत निराशीपण हाडपाचो एक कारण जाला काय? सान फ्रांसीस शावेरान अशे तरेची वागणूक ताची जाली ना. सान फ्रांसीस शावेरान बरवंसो दिवपी, दिरबळ दिवपी, घोटाय दिवपी, उत्तेजन दिवपी अशे तरेन तो जावपाक पावलो. आज आमी ह्या पुर्वे मिसांत वांटो घेता आसतना तुज्या म्हज्या जिवितांत हांवें कितें करचें काय? जे भाशेन सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी बरवाशाची यात्रेकारां जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. आमी कोण भाशेन बरवाशाची यात्रेकारां जातलीं काय? जेन्ना ती ओस्सोरी दुकान सुस्कारताली, थंय शेजार सामारी सोयरी दायरी आयलीं बुजवण दिवंक, आमी बुजवण दितलीं मनशां जाता तेन्ना आमी सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन बरवाशाची यात्रेकारां आमी जावपाक पावता. दुसरीं कश्टवता तेन्ना आमी दिमी मारून मागणें करता, म्हणल्यार कोतकोतीत मागणें दुसऱ्या खातीर आमी उबारता. तेन्ना दुसऱ्याक आमी बरवंसो दिवंक पावता, दुसऱ्याक आमी दिरबळ दिवपाक पावता, दुसऱ्याक आमी घोटाय दिवपाक पावता. म्हळ्यार आमच्या मागण्यांतल्यान आमी अशें केलें जाल्यार आमी बरवंसो दिवपी, बरवंसो फुलोवपी, बरवंसो पेटोवपी मनशां जावंक आमी पावतल्या. खरेपणी पारावास समुदायांत सान फ्रांसीस शावेरान तांकां तांचो उखोल करपा खातीर तांकां शिकवण दिवप, एकाच देवाचेर भावार्थ धरूंक शिकयलो. खरेपणी तीं कितें करतालीं? तीं ब्लॅक मॅजीक,
वो कुड्या देवांक ती बसतालीं अशे तरेची तांची चाल आसली. पूण ती तांकां एकाच देवाचेर भावात दवरूंक ताणें तांकां शिकयली. आमी कुड्या देवांचेर भावात दवरपी मनशां जाल्यात काय, वो एकाच देवाचेर आमी तीर विस्वास दवरता काय? खरेपणी आमी एकाच देवाचेर जेन्ना विस्वास दवरता तेन्ना आमी सा फ्रांसीस शावेरान जें केलें ताच्या पावलांनी ताचे देखीन आमी चलोवंक पावता. तर आयच्या ह्या पोरबे मिसान आमी देवाक उतर दिवया, कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा, आमच्या कोश्टा वेळार तो आसा आनी आमच्या निराशीपणान तो आमकां घोटाय दिता, आमकां सांगात दिता. हें जाणा जावन आमी ह्या मिसा बलिदानान आमकां जोण एकल्याक कृपा बळ मागून घेवया अशें जावं. सगळीं उबी रावया आनी भावार्थाची स्वता आमी सोबी माजार उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पुर्विदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वी चारूच नराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, अंकवार मरितांक सोलमलो, कोस प्रतकाल ताणें कोस सोंसले, कश्टात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुय जावन जिवी आनी मेलेल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भोगतांचो एकतार, पातकाचें भोगसोने, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो सुर्गींच्या बापा फुड्यान घालुया. इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले विनोदेन आनी देखीन आपले पोरजेक बोरवसाच्यो ड्युट्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरवसाचे संदेशकारां जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराश्रितांची सेवा करूंक तांच्या जिवितान नवो बरवसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सांत फ्रांसीस शावेर गोंयांत, भारतांत आनी हेर कोडेन जेजूची बरी खबर परगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिसाची देख घेवन बरवशाची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान आपणावून क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बरवशाचें जिवीत जिवंक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे मागणे तूं आयक सायबा. बापा आमचो बरवसो वाडय, पूण आमची खुशी न्हय, तुजीच खुशी जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची भेट बापाच्या हातान घालुया. Thank you.
अपुरबायच्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार दैवपाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नरके पवित्र सभेच्या आदवाक सवेस्पर मानून घेवं. देवा, सोर मनशाच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जोवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितां. कुर्सा वरवीं मेळ्ळल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बागोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणां बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालेन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकाड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या मनांक ही परब समोरंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पावसोत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियात. ही मोच्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रगत. पातकांचे हे बोगसोने मेलच्याक तुमचे हे पावसोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारो उठोले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. बावार्थाचो गुट पोरगो ठुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काल्स इतले पियेता. तितले पावले तूं वैभवारी सोड आमी तुजे
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेआव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आमी जी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या तांची तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्म दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गाबूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. तुमच्या आकांताच्या वेळार तुमच्या दोलडीरपणान तुमी म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तुमकां पावतलों अशें हांव तुमच्या काळजांचो जिविताचो दोनी देव जातलो. आमकां सगल्यांक बरवशान बोर म्हूण अदीक करून आमच्या तियात्रीस भाव भयणांक आशिर्वादान देण्यांनी बोर म्हूण मागून जेजून शिकयलेले मागणे सगळीं आमचे हात जोडून सवकास बापाक आमी उलो करुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजू चलयताय सासनांच्या सासनान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Cuitoris peccata mudi, miserere nobis. Agnus Dei, cuitoris peccata mudi, miserere nobis. Agnus Dei, cuitoris peccata mudi, dona nobis pace. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सगळीं सुभागी. भलायकी मेळटली.
कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे, ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है, वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sorbe
Sorvesporak hawe शिष्य सोडलो तो म्हाका मेलो सगळ्या म्हज्या कानांतलो ताणे म्हाका सोडलो सांगून घेया आनी पळया Sorvespor Kito Movalko Taci sove Azor Kendian Pogis Ito Taki आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचे आसणे अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भगवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीरभोक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्याक तूं बासायताय तें इनाम आमी जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. आयची मिसाची भेट समोरमलेल्या पाद्री उबाल्दो फेर्नांदीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर लुईस गोम्स हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करतल्यांक आमचे दिनवास. आयच्या मिसांचो वेळ हे परी. परबेचे मीस 10:30 वाजता, उपरांत 12:15 आनी सांजचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस जेजूय संस्थेचे वांगडी समोरमतले. फाल्यां मिसा हे परी. सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलांत बांयकोडे मीस जातोलें सकाळीं 10 वाजता. ह्या मिसा भेटीन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत सान फ्रांसीस शावेराची परब आवडेता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन म्हूण व्हडल्यान जावं दी. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परसोडान सोर पदवीदार आनी काकुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थांत थीर बोर वशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस आनी सुडसुडीत करूं. आमचो सुरवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यान तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर्व पदवीदार देवाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवं आनी तुमचे सोबें सदांकाल आसूं. बरो वसो आमकां फटयना देखून भगवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन बरो वर्साची यात्रेकारां जावंक तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सगळीं. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो